फोंडा मालात एक युनिक खेळामळ पळोवपाक मेळटले। दयानंद भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नावान बांदोड्या जातल्या या मैदाना खातीर 1 कोटींची वर्क ऑर्डर दिल्या। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले। पळयात। लोकार्पण 1 वर्स वतले सगळे काम कंप्लीट जावपाक आणि एक युनिक ग्राउंड संबंध पळयात नॉट इन फोंडा तालुका एक युनिक ग्राउंड तुमच्या खातीर सगळे खातीर म्हज्या माध्यमांतल्यान आसूं पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट आसूं किंवा मुख्यमंत्र्याच्या माध्यमांतल्यान किंवा PWD मिनिस्टराच्यान आसूं लोकार्पण जाता। मदले काळात यूज करपाक मेळटलें का भायल्यान फक्त जेन्ना सकयल ग्राउंडार काम चल्लां तेन्ना आमी फक्त भायल्यान दवरपाचो प्रयत्न करतले। इवन तुम्ही आता जो आमचो हॉल आसा तो पळयले नंतर तुमकां कळटलें कमीत कमी खर्चात काय बरो हॉल केलो। तो एकंदर कितलो खर्च साधारण आमचो आता ऑलरेडी 1 कोटीची वर्क ऑर्डर दिल्या। दुसरी वर्क ऑर्डर साधारण 1 म्हयन्यात दितले ताजो साधारण 1.5 आमी अपेक्षीत दवरता। इंडोर सगळे आयले तातूंत फुटबॉलचो फुटबॉल इंडोर स्टेडियम नाही तो इट इज अ फुटबॉल ते बॉक्स पूण कबड्डी नॅशनल लेवलाची आसता आणि क्रिकेट पीच आसतली याची दुसरी टर्फ प्रॅक्टिस पीच। ताळावले फोंड्या थळावे मुळावे शाळा वाठारात मोबाईल टावराक विरोध करताले ताचेर सुदीन ढवळीकरान प्रतिक्रिया दिली। आयकात। टॉवर हो लोकांनी मागिल्लो पयलीं महालक्ष्मी स्कुलाचे हेडमास्टर कमिटी आणि तो टॉवर मागिल्लो आणि तो टॉवर महालक्ष्मीच्या आस्थापनांत कॅम्पसाक घालचो अशें आमी ठरयलें। आज मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेटान आमच्या वेगळें डिसिजन घेतलो आणि हे डिसिजन अशें आसा की ज्या कडेन गव्हर्मेंट जागो आसा त्या गव्हर्मेंट जागेत हो टॉवर घालचो आणि जेणे करून तो जो रेव्हेन्यू मेळटा तो गव्हर्मेंटाक येवचो असें एक धोरण आखिल्ल्या कारणान तो टॉवर थंय आयला। टॉवराची मागणी ही लोकांची आसा। जे काही भुरगे काल म्हजे कडेन आयिल्ले तातूंतल्या त्या हांवें ताका सहज एक प्रश्न केलो की तुजी भुरगीं हांगा शिकता काय कितें आणि तूं मागीर सरप्रायज ताणेंच आन्सर दिलें आपली दोनूय भुरगीं आल्मेडा वता। गांवच्या लोकांक डिस्टर्ब म्हणटा विरोध करपाक म्हाका हांव ताचेर कांय उलयना कारण गांवच्या लोकांनी आपली भुरगीं जर बरी जावपाक जाय जाल्यार इंटरनेट इज अवेलेबल एट डोर स्टेट आसपाक जाय इंटरनेट सेवा आणि इथरनेट BSNL ही इंटरनेट सेवा तुम्ही जर घेतले जाल्यार तुमचे कडेन साधारण सुरवातीक 10,000 रुपया जाय आणि तेन्ना जर मंथली साधारण 1200 रुपया त्याचे भाडें येता। हे तांकां परवडटलें कितें काय कितें कारण तळावली वाडी पंचायत ही सगळ्यांत गरीब पंचायत। आडपय आगापूर पंचायत ही गरीब पंचायत आसा। काही भाग आमचो कवळेचो धवळी म्हणून आसा पळय तातूंत थोडे मिडल क्लास आसा पूण आमची जी एरिया आसा मडकय कुणय बांदोडा पंचायत हे सगळे गरीब जनता आशिल्ल्या कारणान तांकां कमीत कमी खर्चान बरे सेवा कशी दितली हे पळोवपाचें कर्तव्य आमचें आसा। लोकांनी हेका खतपाणी घालचें न्हय अशें दिसता कारण शेवट सुदीन ढवळीकराची किंवा थंयच्या सरपंचाची किंवा त्या प्रिंसिपालाचीच भुरगीं थंय शिकचीं ना। थंय शिकतली ती गरीब लोकांची भुरगीं आणि ती बी वाडी तळावली आडपय आगापूर ह्या पंचायतींतलीच भुरगीं थंय येता आणि थोडी बोरयेची भुरगीं थंय येता जी सामकी गरीब आसा ST समाजाची आसा OBC समाजाची आसा आणि इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड समाज जो आसा तांची आसा। त्या खातीर अश्यो गोश्टी दिवप हे सरकारा बरोबर सुदीन ढवळीकराचे पंचायतीचे सरपंचाचे सगळ्यांचे काम आसा। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक।